देवा दिनवासुया देवानांको दिसला मुरवशीन फायदा काढून दिसाचो एमिसान आदार मागता एमिसा मी भेटयता पळय तें जावन आसा रिचर्ड विएगस जवात्म्यांक मागुया खेरेतपणी ताजे पासून मागतना मागूंक लायला बर्थडे गोरेटी मार्टिन्स 60 वर्सां ताका भरतात ताचो बर्थडे आयज आमी मनयता तशें मागोंक लायला सिनेत्रा गोंसाल्वीस तिजोय बर्थडे आनीकूय कोण बर्थडे मनयता जावं काजरा दीस मनयता जावं दुयेंत आहा हे सगळ्यां पासत एमिसान खेरीतपणी मागुया एकामेका पासून मागून बरे भशेन एमिसान वांटो घेवचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं इश्टानो आयचे पयल्या वाचपान देव अब्रामाची परगिशाक वता ताचो भावार्थ कितलो घट कितलो पासून विस्वास दवरूंक सोदता आपणाचेर हें देव आयज पयल्या वाचपान आमी आयकतले आयज आमी उगडास करता भाग्यन मारिये घोरेत एक चेडूं 12 वर्सांचे पिरायेर निर्मळपण सांबाळूंक जीव दिवंक कबूल जालें ताजो आयज आमी उगडास करता परब करता मागुया आमच्या तरणाट्यांनी देख घेवंक ताजी आनी आपलें निर्मळपण सांबाळूंक कितेंय करूंक इवन सोंसूंक तांकां एक सगळ्यांक आदार फावो कर म्हूण एमिसान मागुया मागणें आमच्या देवाक मानूंक पापकी म्हूण ओडकून सगळ्या गुन्यांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया दुख धरून म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांनी हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तनान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो बोगड अपराध हे बसा बेगीन सदांच वार मरे सगळे देव जावन भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्प्र देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना सरपोत विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून रुबराचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय खोटेपणाच्या काडोखाल आमकां बुडोवंक दिवं नाका भगवान तुज्या स्वताच्या जोडान आमकां सदांच जिवंक शिकोर हें आमी मागता आमच्या आसम्या तुजी पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससण्याच्या ससनांक बसून देवाचो उद्दार आयकुया उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी देवान
अब्राहमाची परीक्षा करूंक म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनीक एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच अपुरबायच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो, त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलो. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपल्या गाडव तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेतले. ताणें येवन भेटूंक जोळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती स्वात देखली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशें मुखार वेता आनी थंय देवाक बसून तुमचेशी परतून येता. उपरांत योद भेटूंक जोळो जाय आसलो तो घेवन अब्राहमान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोलो आमचे लागीं आसात, पूण येवन भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, येवन भेटोवंक देव एक मेंढरो मेलोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलेली वाट तांकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयलेले सुवातेर पावतोच अब्राहमान तूं एक वेडी तयार केली आनी ताचेर जोळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेडीचेर जोलवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन उलो मारून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिलकुटाक शिरकोलोली. म्हणटोच अब्राहमान त्या मेंढऱ्याक दवरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योन करून मोंपलो. ते सुवातेक अब्राहमान यावे हिरे म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटा, दोंगरार देव दिता. आनीक एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान सर्वेस्परान म्हणलें, उतान उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सुपत दितां असो उलयता तो सर्वेस्पोर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंत्रोला वेल्या नोकेत्रां पोरी आनी दर्याचे वेलेर आसा ते रेवे पोरी तुजी सोसोत हांव वाडयतलो आनी तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाचे दारवोंटे आपल्या ताब्यान करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून
तुजी सोस्ती वरवीं पृथ्वीच्या सो राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राम आपल्या सेवकाशी परतलो आनी ते सगळे बराबर बेर्शेबाक वचूंक भायर सरले आनी अब्रामान बेर्शेबान तिकान केलें. देवाचें उतर देवाचें उडोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. परतून म्हणुया, जिव्या देवा मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें कालीज बोडलां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेळो घालो, नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. कोणती दुखींत हांव बुडलोलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाल, आमचो देव माये मोगान बोडलोलो. सर्वेस्पर साद्या बोल्यांचो आस्कारी. हांव निरादी आसलो, ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. ताणें म्हाका मोर्नांतलो वाटायला, दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आड्डून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय. देव बाप आसलो जेजू सोबे खुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीं केलां. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू दुसरे ओड्यार चडलो, पोलतोड मारून आपल्या नगरांत आयलो. त्या वेळार अंतुनार पडलेले एका आरकाराक जेजू सोशीक खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भियेना काय पुता, तुजीं पातकां तुका भोगसुली. हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणाच भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनान अशें वायट कित्याक चिंततात तुमी? तर आमतलें खंयचें वदीक सोंपें तुजी पातकां भोगसलें म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुज्या हातून घे आनी घरा वच. तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो. मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणें वाखाणलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बसा.
भाव भयणीनो, पयले सोतेर आयज आमी परब मनयता. घेवन मारिया घरा येतली. खिरीतपणी आमच्या तरणाट्यांक एक देखीवंत चेडूं जिवितांत ताजें आमकां गमता. तें इतालियाक एक गरीब गांवांत जल्मलें. नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ इटली, गरीब गांवांत जल्मलें. 7 भुरग्यां मदें तिसरें. ताच्या मांय पायक 7 भुरगीं, तें व्हरतलें तिसरें भुरगें. शेत कामती, पायन माय दोगांय शेत कामत करी. आनी भुरगीं धाकटें आसतना तीं बी शेतान मांय पायक हेल्प करूंक वचूं. मारिया गोऱ्याची केन्ना इस्कॉलाक गेले ना. ताजे मांय पाय गोडेक तांक ना जाली ताका इस्कॉलाक धाडूंक. म्हणटच सदां घरांत मांय पायशे आशिल्ले. शेत कामत करपी म्हणटच शेताचें पीक जाता ते प्रमाणे तीं गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वेतालीं. पिकोड वो दुकावट पडलो पळय तेन्ना ताजो पाय आनी मांय भुरग्यांक घेवन नेतुलो म्हणटा त्या रोमाशी लागीं त्या गांवांत आयलीं. आनी थंय कामांक व्हडलो शेत कामती आसलोलो त्या दिशीन ती कामांक रावलीं. दुसऱ्या वर्सा 1 वर्स जाल्या उपरांत पाय ताजो मेलो. म्हणटच शूट केल्या उपरांत 1 वर्सान पाय मेलो. आनी सगली जबाबदारी मांयचेर आनी भुरग्यांचेर. मारिया गोऱ्याती ल्हानूच आसतना हुशार. जोरी इस्कॉलाक वचोंक ना, सगल्या वाटांनी हुशार. आनी मांयक तें हेल्प करी एक पाय जाल्ले भाशेन, दादल्या भाशेन. उरलेल्या सगल्या भावणांक आदार करूंक, कितें करूंक हेल्प करी मांयक तें. 11 वर्सांचे पिरायेर कुमयांक घेता. इगोर्जी वचोंक, मे बी विसांक वचोंक, कुमसाराक वचोंक ताणें चलोन वयचें पडटालें 7 मायल्स. पणजे ब्रीज ती म्हापसा पासून घोडेक जायत 7 मायल्स चडोन जातालें. कुमसार जावंक, कुमयां जावंक. आनी कुमयां घेतल्या उपरांत जरीच्या उदीक वयर मोगांत पेटोत गेले. मांयन ताका दोतोन शिकयली. मांय आपणाच्या मनान कितें जाणा आसलेली, बाय हार्ट कितें मांय जाणा आसलेली, ती रोजार आपणाच्या भुरग्यांक खरेंचपणी मारिया गोऱ्यातीक शिकयली. मारिया रोजार करी मांयचें आयकून. आतां ती रावताली त्याच घरान जायते कामदार आसताले. तातूंत भितर एक तरणाटो अलेशांद्र, तोय ती कामाक आसलोलो. त्याच घरान रावतालो, त्याच बिल्डिंगान रावतालो. ताचे दोळे जायते फावटी मारिया गोऱ्यातीच्या पडटाले. ताचे मनान घोडेक जायती वायट चिंतनां येयलीं. 2-3 फावटी ताणें प्रयत्न केले मारियाक सेड्यूस करूंक, मारियाक पथकान घालूंक. मारिया पडलें ना. 3रे फावटी मारिया घरा एकलें आसलेलें, काम कितें करी. सगलीं मांय आनी दुसरीं भुरगीं शेतान आसलेलीं. हो अलेक्झांडर ताच्या घराशी येता. हें एकलेंच आहा तें पळयता आनी ताका आक्रमण करता, एटॅक करता. तें जायतें ताका समजायता. अलेशांद्र हें कितें करूंक सोदताय तें बरें न्हू, वायट, मांपातो, इफेन्नान तूं येतलो. पूण तो आयकना. ताका तें धांवता देखून ताच्या फाटल्यान ताका धरूंक खूब तो प्रयत्न करता. शेकी ताका घोट धरता आनी 14 सुरी 14 फावटी तोपता ताका. आनी मारिया गोऱ्याती दुखवट जावन वो इंजर्ड जावन जमनीर सकला पडटा. एक दीस तशें उरलें तें. सोंसून हे घाय पळय पडलेले एक दीस उरले. आनी त्या एका दिसा मदें कुमसार जाता. जाणें ताका मारलोलो अलेशांद्र ताका बोक्षिता आनी दुसऱ्या दिसा तें मोत्ता. आनी तें मेल्या उपरांत रोमा शाराक
ताचो प्रयत्न चलता ताका शांत करूंक भुरगेपणांत ताणें जीव दिलो देखून. आनी 1950 ह्या वर्सा ह्या तरणाट्याक भाग्यवंत कोत्ता. रोमा शाराक ताजें भाग्यवंतपण ताका म्हणटा आमी कॅनोनायजेशन आल्ताराचो मान दिता पळय त्या दिसा इतलो लोक रोमा शारान भरलेलो की भाग्यवंत पेद्रूची बाजिलिकान लोक जायनासलो ताणें भायर केले. ही सेरेमनी तांणी ही गोंयची सांब पेद्रूचे भायर केली त्या दिसा. कित्याक इतलो लोक केन्ना जावंक नासलो इतलो लोक जालो. आनी त्या भुरग्याक इगोर्ज दवरना आल्तारार देखीवन भोव करून तरणाट्यांक. आयज काल तरणाट्यांक पाताक म्हणचे कांय न्हू, एक चॉकलेट खायले भाशेन पाताक. पूण हे चेडूं आमकां शिकयता 12 वर्सांची पिरायेर आसतना कसलेंच पाताक भोव करून कुडीचें पाताक पयसा देवाक मानवना, देवाक बरें दिसना. ह्या पातकाचे जैत व्हरूंक आपलो जीव दिलो. भाग्यवंत मारये घोरेच ताची देख आमच्या भुरग्यांनी घेवंक आयच्या मिसान मागुया. दुसरें आयचें पयलें आसा तुमी आयकलां अब्राम. अजापाचो मनीस. देवान ताका जाणटेपणार एक भुरगो दिलोलो आयजाक. आनी आयज देव ताका एके भाशेन टेस्ट कोत्ता, परिक्षा कोत्ता. भुरग्याक तुजे हे उमक्या दोंगरार वच आनी ताका भेटय, ऑफर हिम टू मी, सॅक्रिफायस कर म्हाका भेटय. अब्राम गुडेचिंतला आसतलें देवान सांगलेली म्हजी संसद रे भाशेन कोत्ता, म्हाका येतना भाशेन कोत्ता. एकलोच पूत ताजो तो ओम मागता कित्याक, सॅक्रिफायस मागता कित्याक. पूण देवाक विचार केलो ना. हो भावार्थ ताचो. देव कोत्ता तें बऱ्याक कोत्ता म्हणटा जाणा. आपल्या पुताक घेता, दो चाकरांक घेता आनी सांगलेले दोंगरार वेता. आनी ती वेता आसतना पूत ताका विचारता तेन्ना आयकलां सॅक्रिफायस करूंक बाय पापा ओ बापा सगळें आमच्या लागीं आसा, शेडींग आहा, कोणाक आमी सॅक्रिफायस करतले देव दिता. ही नॉट नो तो नको आसलो कितें कोत्तलो कितें हें कोत्ता पळय तें देव दिता. सांगलेल्या जाग्यार पावतोच आल्तार अब्राम बांदता, पुताकूच घेवन बांदता तो आल्तार. आनी उपरांत बांदल्या उपरांत पुताक गोड धरता, हात बांदता, आल्तारार जोडटा. आनी आतां सुरी काडटा भायर ताका मारूं. जेन्ना सुरी भायर काडली तोपूंक बुडवो आडायता. इनाफ नाका. देव तुका तपासतालो कितलो देवाचेर तुका बावार्थ आहा पळय तो. आनी आतां देव जाणा तुका सगळें परस देवाचेर चड बावार्थ आसा म्हूण. त्या पासून देव तुजी संसद नोकेतना भाशेन रेंव भाशेन कोत्तलो. वस मान्ना काय ताका. हो थिंक शेळीक मेंढरो कोण आसतलो ते मेंढरा काडटा आनी मारता. केदो भावार्थ दिसता न्हू, पिशेपण दिसता. देव ताका तपासता. मे बी आमकांय देव केन्ना केन्ना कितें इल्ली इल्ली वस्तू घालून तापसता. पूण आमी पास जायना, वी फेल. देवाचेर आमी कितलें उलयता, कितली आडकोडी घालता, जायते आमी देवाक म्हणटा. कित्याक आमचो भावार्थ तितलो घट ना. मागीर रावया. अब्राम इतलो घट भावार्थ आमकां दी. कित्याक अब्राम समजतालो देव कितें कोत्ता पळय तें बऱ्याक. हें आमी समजूंक जाय. देव पळय कितें कोत्ता बऱ्याक कोत्ता, आमच्या वायटाक करिना. कित्याक तो देव फादर बापूय. तर असलो भावार्थ आमकां आसूं. त्याच भावार्थान आमी चलूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. बसूनच भेटून एक गावया. गायन गाऊया रुपये भांगार मागिनाय C30 पान 41 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिना आतो संसार तुझो सारका.
तुका आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता. उबी रावया. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत वेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मिळणे विषयाने आपली शुभेच्छा सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं दी आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे आमची काड जावं उबारुया. आमी जी सर्वेस्वरात वार्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत बेदारान सस्नुचे देवा, सोरकार्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुका आमी दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमताव. जिवे बाबार्थान ताजें पुर्ण जिवंतपण परगटाव. थेर बरोवशान ताजे मोहिमेंत येण्याक आमी वत रेखताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. बापा, खराच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगात. आपलेच खोशेन मुकोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पिसाक समोर उची. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्तनी कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्या तुमचे पिसात आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भारताचा घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतो.
बापा तुरीच्या मोन्नांतल्यान नव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी चडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी कोण रागो शेवतेले आमी समजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवडे बापा आनी सगळे एन्निकी वर्गां बरोबर ताका पैकी मोगान घडोय पुनर्जिवंतपणाचो परवंस दवरून मेल्यां ते आमचे सगळे बाबयणीची काकूट कर हांकां तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरी देवाच्या माई संगती पयन धरम जुता आनी सर काडी तुका मानवल्या सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटली तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू संगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनांक बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत ताका दिन वाचतना ताजे सदांच गोड वाट धरून चलूंक आमकां केल्याक आदार दी म्हूण त्याच बापा लागीं बराबर मागुया आमच्या बापा शिवराज आमकां तशें आमची पातकां आनी आमकां धाडणे परवान जेवना सर्वेस्परा सर्वयटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सवस्ताय दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्या दोरांशान मेवत देखता तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय समय जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरतना म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट गाव शिक्षे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ तुमचो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससणीच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमचे सगळे हो जेजू खरो देवाचो पूत आपणाचेर बाबाट दवरतल्या मनशांक तेणें केन्ना सांडली ना ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हेजे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी आमी तेणेचें म्हाका फान कुंब्याच्या वेळार गायन गावया डी 40 आनी 6 शेड्यांक हांवदार 5 70 आनी 4 डी 46 पेज 74.
상가 신뢰하다 오직 우리 믿어 소려 더를 도서 살로 살아 서로 다가 수마우다 되었다 미소서 수지 아마 신뢰고 내 지수 내가 지나고 보소 되었다 미소서 나 수지 아마 신뢰고 내 지수 내가 지나고 보소 Sorga saku aila devu Nusmanatli sorun diu Moja shilya aila gevu Sasrik jivi Moje vadu Yuta viswasana suji Ama shilya golya jisu प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या बापा जोरीचे कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण जिवान तुजें आमकां भरूं हे परी सदांच तुका मोगान एक वटून सतनां तोखता तसलो फोड आमी काडूंक पावूं हे आमी मागता तेच तुजे पुता जोरीचे नवीन सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सरपोत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून वचात देवाचेर गोड बाबाड धरून जियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार शेवटाचे गायन आमी गावया बापा तुका आर्गां दिता E3 570 आनी 7 E3 पेज 77 Tuka